रेल्वे स्टेशन. दीस सोमार आसलो. सुमानांतलो पयलो दीस. आयतारा दिसा 7वे यत्तेच्या विद्यार्थ्यांक रेल्वे स्टेशन दाखोवन हाडिल्लें. रेल्वे स्टेशनार कितें कितें पळयलें हाची नोंद करपाक विद्यार्थ्यांक पयलींच सुचोवणी केल्ली. आयज वर्गांत रेल्वे स्टेशना विशींच्यो खबरो चलताल्यो. टिचर वर्गांत आयली. विद्यार्थ्यांनी मानान तिका येवकार दिलो. टिचर: भुरग्यांनो, बसात. काल आमी रेल्वे स्टेशन पळोवपाक मुजरत गेल्लीं न्हय? थंय तुमी कितें पळयलें? कायतान: टिचर, हांवें पयलींच फावट रेल्वे स्टेशन पळयलें, देखून म्हाका खूब बरें दिसलें. फिलू: टिचर, रेल्वे स्टेशनार भितर वचपाक कसल्यो तिकेटी काडिल्ल्यो? टिचर: रेल्वे स्टेशनार पावतकर तिकेटी विकतात त्या जनेला कडेन वचून हांवें थंय प्लॅटफॉर्म तिकेटी काडल्यो. प्लॅटफॉर्मार तिकेट काडले बगर भितर वचूंक मेळना. आशा: रेलगाडयेन प्रवास करचो आसल्यार तिकेटी खंय मेळटात? टिचर: तिकेट घराक 2 जनेलां आसतात. एका जनेलांत चालू तिकेटी मेळटात आनी दुसऱ्या जनेलांत आरक्षण तिकेटी मेळटात. बसींत प्रवास करतना आमकां बसींतूय तिकेटी मेळटात, पूण रेल्वेंत मात तशें नासता. रेल्वेच्यो तिकेटी तिकेट घरांतूच काडच्यो पडटात. जॉय: टिचर, आरक्षण म्हणल्यार कितें? टिचर: आरक्षण म्हणल्यार रिजर्वेशन वा सुगूर करप. समज तुका थोड्या दिसांनी रेल्वेन प्रवास करपाचो आसा तर आदींच तुजी तिकेट विकती घेवन तुजो जागो राखून दवरूं येता. अशें केल्यार बसपाची सुवात वा न्हिदपाचो बांक प्रवास करचे आदीं सुगूर करूं येता. मार्कूस: टिचर, काळो कोट आनी धवी पॅन्ट घालून स्टेशनाच्या दारार उबो आशिल्लो तो कोण? टिचर: तो टीसी. टीसी म्हणल्यार तिकेट चॅकर. ताका तिकेट तपासक म्हणटात. रेल्वे स्टेशनार प्रवेश करतल्यांच्यो तिकेटी तपासप हें ताचें काम. तुमकां याद आसा, ताणें काल आमच्यो सगल्यो तिकेटी तपासल्यो आनी मागीरूच आमकां वचूंक दिलें. आतां सांगात, प्लॅटफॉर्मार पावना फुडें तुमकां पयलेंच कितें दिसलें? जॉन: पयलींच नदरेक पडलो तो बूक स्टॉल. हांगा खबरेपत्रां, मासिकां आनी जायतीं नेमाळीं विक्रेक आसलीं. कायतान: ताचे कुशीक एक च्याचें कॅन्टीन आसलें. थंय खावचे वा पिवचे जिनस आसले. ते भायर हांगासून गाडयेन प्रवास करप्यांक डब्यांनी च्या व्हरून विकताले तेंय पळयलें. टिचर: कॅन्टीना कुशीक कितें आसलें हाची याद कोणाक आसा? लिना: टिचर, म्हाका सारकी याद आसा. थंय प्रवाशांक विसव घेवपाक खाशेली सुवात आसली. टिचर: ताका वेटिंग रूम अशें म्हणटात. हांगा बसपाक बांक आसतात. कांय मेजांय आसतात. लिना: फकत जाचे कडेन तिकेट आसा ताकाच हांगा विसव घेवंक मेळटा अशें थंय बरयल्लें आसा. ताचे कुशीक रिटायरिंग रूम आसलो तो कित्याक? टिचर: थंय इंजीन ड्रायव्हर, गार्ड वा टीसी विसव घेतात. तांकां विसव घेवपाक थंय खाटी बिटी आसतात. ताका तेंकून एक ऑफिस आसलें. तें कसलें तें जाणात तुमी? सुनीता: हांवें पळयलां टिचर. स्टेशन मास्तरांचें ऑफिस तें. स्टेशन मास्तरांचें काम कितें टिचर? टिचर: स्टेशन मास्तर स्टेशनाचो मुखेल. ताका सदांच जागरूक रावचें पडटा. गाडी सोडपाची परवानगी तोच दिता. ताच्या आदेशा बगर स्टेशनार आयिल्ली गाडी सुटना. पीटर: टिचर, स्टेशन मास्तराच्या ऑफिसा कुशीक पार्सल रूम आसा तो कित्या खातीर?
टिचर रेलगाडयेंतल्यान आपणालें सामान पार्सल करून धाडटात. तें सामान पार्सल रुमान दवरतात. रोजी क्लोक रुमांत कितें आसता? टिचर जायते फावटी प्रवासी आपणालें जड सामान घेवन भोंवंक सोदिनात. तें क्लोक रुमांत सुरक्षीत दवरतात. शबनम टिचर आंगाक तांबडी खुमसां घाल्ले कांय लोक गाडी येना फुडें धांवत गाडये म्हऱ्यांत आयले. ते कोण? टिचर ते कुली. प्रवाशांचें सामान हाडपा व्हरपाचें काम ते करतात. आतां हें सांगात, गाडी स्टेशनार पावली तेन्ना कितें घडलें? शबनम गाडी स्टेशनार येतना तुमी आमकां कडेक कित्याक काडलीं टिचर? यास्मीन तुमी आमकां आदींच कडेक काडून बरें केलें आं टिचर. गाडयेन चडपी लोक गाडयेच्या डब्यांनी भितर सरपाक गर्दी करताले, तर देंवपी लोक गाडयेंतल्यान भायर सरपाक नेट करताले. त्याच बोवाळांत गरम चाय म्हणीत च्या विकपी तशेंच हेर खाणां विकपी गाडये म्हऱ्यांत भोंवताले. टिचर गाडी सुटपाच्या वेळार कितें घडलें? बेला पयलीं लांब घांट वाजली, मागीर इंजिनाची शिटी वाजली. गार्डान पिल्लूक मारली आनी 5वो बावटो दाखयलो. परतून शिटी वाजली आनी ल्हवू ल्हवू गाडी फुडें सरपाक लागली. प्लॅटफॉर्मार आशिल्ल्या लोकांनी आपणाल्या सोयऱ्यांक इश्टांक हात हालोवन निरोप दिलो. टिचर एक म्हत्वाची गजाल पळोवपाक तुमी विसरलींशीं दिसतात. बेला खंयची टिचर? टिचर तांबडी 5वी लायट पेट्टाली ती तुमी पळयली ना? मार्था हांवें पळयल्या टिचर. तांबडी लायट पालोवन 5वी लायट पेटली तेन्ना गाडी सुटली. इतल्यांत मदले सुटयेची लांब घांट वाजली. विद्यार्थी भायर धांवले.